रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचे आता सत्तरी म्हणजे हांव सत्तरीचो आसल्या कारणान आमचे कितें कितें स्टेप्स आमी घेता आनी कितें स्टेप्स आमी घेतले आनी स्टेप्स ह्या तरेचे घेवपाचे आमी ठरयल्ले आसा की स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ गायडलायन्स ऑफ कोविड-19. आमी आनी एक हे घेतलेले आसा की आयज DYSP पासून फायर डिपार्टमेंट पासून सगळे डॉक्टरा कडेन खंय स्वॉब्स आनी खंय खंय कितें कमी पडटा तेजेर आमचें लक्ष आसतलें. मेन म्हणजे खंय जर कोण एकटो बी आयल्यार त्या गांवांत मॅक्झिमम स्वॉब्स घेवन म्हणजे लोकांक भंय निर्माण जावं नये. पण त्याच बरोबर तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक आमी सांगताले की फायन डायरेक्टली फायन मारपाक एक स्ट्रिक्ट एक्शन आमी घेतले जे कोण मास्क घालिना. आयज ज्या तरेन कोविड गोंया राज्यान वाडटा सरकार प्रत्येक फावट आमी म्हणटा की सरकार प्रत्येक पावल घेता ज्या माध्यमांतल्यान आमी कोविड कशें कंट्रोल करपाचें. पण हे ह्या तरेचे दुयेंस आसा ह्या तरेचे व्हायरस आसा जे देशभरान जगभरान अमेरिकेक पयर 57,000 केसीस एका दिसान वाड जाले. काल कर्नाटकान वाड जाता, केरळान वाड जाता, गोंयांत बी आयज 100 केसीस दिसाक वाडत चल्ल्या. पण त्याच बरोबर आमी सगळे पावलां घेतात ज्या माध्यमांतल्यान आमच्या लोकांचें जीवन आमी सुरक्षीत दवरूंक शकता. आयज पर्यंत 7 लोकांची मृत्यू जाल्ली आसा कोविडा खातीर. त्याच बरोबर प्लाझ्मा थेरपी आनी प्लाझ्मा बँकिंग हे आमी चालू करपाचो आमी प्रयत्न ऑलरेडी आमी केल्ले आसा. हांव ICMRचे प्रत्येक व्यक्ती कडेन उलोवन आमी गोंया राज्यांत कितें करूंक जाय ते क्लिनिकल ट्रायल्स आनी इतर कांय गोश्टी करपाची गरज आसा. हांव केरळाचे हेल्थ मिनिस्टर कडेन जेन्ना उलयलो तेणी सांगलें म्हाका आमी 10 लोकांचें जीवन वाचून पावले प्लाझ्मा थेरपी करून. त्याच बरोबर तुमी लोकांक सांगूंक जाय की मास्क शिवाय भायर सरूं नाका. मास्क घालपाची गरज आसा. आमच्या चेअरपर्सनान बी सांगलें कोण आयलो बाबा एका पुलीस काय ना. सगळ्या लोकांनी मास्क घालपाची गरज आसा. सोशल डिस्टन्सिंग खंयच्या दुकानान ना ते सरळ लायसन्स कॅन्सल कर म्हणून सांगल्यार आनी स्ट्रिक्ट रावपाची गरज आसा. कारण फाल्यां जर वाळपय आयले तुमी म्हाका दोश दितले की आमी योग्य ते पावलां घेवंक ना. आयज कितें आसा की आमचे सगळे हेल्थ वर्कर पुलीस बी ते बी इन्फेक्ट जाल्ले आसा. म्हणून आमकां तेंची काळजी घेवंक जाय. योग्य तरेची काळजी घेवपाचो आमचो प्रयत्न आहा. आनी कितें आहा की सगळी कडेन जे कितें जाय आरोग्य क्षेत्रांत जे कितें जाय आनी म्हणून आमी टिम्स केला. तर मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान म्हाका आतां जबाबदारी सत्तरीची दिल्ली आसा, फोंड्या तालुक्याची दिल्ली आसा आनी पेडणे तालुक्याची दिल्ली आसा. मेन म्हणजे कितें आहा की आमी हे सगळ्या तालुक्यान आनी थंय आमचे बाबू असगांवकर आसा, सोपते आसा, हेंकां सगळ्यांक बरोबर घेवन हे सगळे गोश्टीचे कोऑर्डिनेट करूंक जाय. ते म्हणजे सगळे एजन्सीज जर एक पेशंट गावलो ती एरिया सॅनिटायज करपाची गरज आहा. म्हणजे फायर डिपार्टमेंटचे कोऑर्डिनेशन लागतले. DYSP पुलीस एक ल्हानशी ग्रुप कर म्हणून सांगला की जे कितें इन्व्हेंटरी जे कितें हेल्थान इन्व्हेंटरी जे कितें करूंक जाय कितें खंय कितें जाता आनी डेडिकेटेड कोविड एम्ब्युलन्स एक वाळपय एक पर्या कॉन्स्टिट्युन्सीक दिवपाचें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन आमी दितले 108. त्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. कोविड असल्या कारणान आनी वाड अशे गांवांनी बी आतां पसरूंक लागलो म्हणून लोकांनी सावध रावपाची गरज आसा. गरज पडल्यारूच लोकांनी भायर वचपाचें. पूण एकटो तरी सगळ्या दृश्टीन जे कितें सोशल डिस्टन्सिंग नॉर्म्स आनी जे गायडलायन्स कोविडाचे आसा हात परत म्हणजे सॅनिटायज करपाची गरज आहा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाची आमी प्रयत्न आमी करूंक जाय. प्रेसच्या माध्यमांतल्यान हांव एकूच तुमकां सांगूंक सोदता की आरोग्य मंत्री म्हणून आनी गोंया राज्याचे सरकार जे आहा आमचे प्रयत्न आहा की हे कंट्रोलान उरचे. आयज कंट्रोलान उरोवंक जाय जाल्यार लोकांचे बी सहकार्य आमकां लागतलें की लोकांचें सहकार्य आसल्यारूच आमी हे करूं शकता. आनी एक परत सांगता की हांवें जे मास्क घातला तेच घालपाची गरज ना. तुवें कशें कपड्याचे घातला ते धुवन ते परत घालप. ते सादो मास्क म्हणजे हे तोंड आनी हे सगळे नाक हे सगळे कवर आसूंक जाय. त्या तरेचे मास्क लोकांनी घालपाची गरज आसा. अत्तरशान कशें घातला पळय तशें उपयोग ना. ते नाक तुजें कवर आसूंक जाय. नाक म्हणजे हांगा पर्यंत नाक तरी गोश्टी हांगा पर्यंत कवर आसूंक जाय म्हणून तरच ताका फायदो आहा. आनी सगळे कडेन रेस्टॉरंट पासून जे कितें सगळे टेस्टिंग आमचे चालू आसतले. लोकांनी सगळे कायदो पाळपाची गरज आसा. आमी डेप्युटी कलेक्टराक विनंती केला आनी सांगलेलें आसा की काल जे आमचे डिसिजन जालें की 2 गाडयो दोनूय मतदारसंघात वाळपय आनी पर्यंत वचपाची गरज आहा. जे खंय ते अनाउन्समेंट सिस्टम घालतले की मास्क हे सगळे घालूनच भायर सरा. आतां फुडले कांय म्हयने जो पर्यंत आमकां कोविड-19 पिडून आमकां सोल्युशन येना, आमकां इंजेक्शन काय वॅक्सिन डिस्कवर जायना, आमकां ह्याच तरेचे जीवन घेवन फुडें वचपाची परिस्थिती आसतली तरच आमी सेफ रावूंक शकता, लोकांक सेफ दवरूंक शकता. आयज तुमी पळयता की बाकी राज्यांत बी आमदार पासून मंत्री पासून सगळे ऑफिसर पासून हे जावंक लागले. पुलीस आयज इतले पुलीस इन्फेक्ट जाल्ले आसा. म्हणूनच आमकां लक्ष आनी व्यवस्थीत सुरक्षीत लोकांक दवरूंक जाय जाल्यार आमकां वेगळ्या तरेन आमकां फुडें वचपाची गरज आसा. मुख्य म्हणजे हे सगळे इन्स्ट्रक्शन ऑफिसरांक दिल्ले आसा
दर आठवड्यान आमी ऑफिसरांची मिटींग घेतले आणि पळयतले की आमच्या सत्रीन कितें कितें पावलां घेतलेले आसा, कितें पावलां घेवंक जाय, कशें कितें पावलां घेवन फुडें वचूंक जाय, पोझिशन कितें आसा, कंटेनमेंट झोन असल्यार कंटेनमेंट झोनची कितें पोझिशन आहा, हे सगळे ल्हानशे व्हॉट्सएप ग्रुपान आमचे डेप्युटी कलेक्टरान सांगलेले आसा. तो मिनिट्स दवरतलो सगळ्या गोष्टीचे आणि आमचे मतदारसंघात आमचे लक्ष आसतलें. आणि कितें